गोंयांतल्या पश्चिम घाटाच्या दोंगरांक लागून पावस बरो झडटा। हालीसराक गोंयांतूय पावस पडपाचें प्रमाण कमी जावपाक लागला। आपल्या भुरगेपणांत जो पावस आंगार घेतिल्लो तसलो पावस आतां पळोवपाक लेगीत मेळना अशें कांय जाण आपल्या भुरगेपणांतल्यो यादी सांगतात। तेमी वेवस्थीत पयलीं पावस बरो पडटालो, खरो सारको मिरगाक तुगे पयलीं मेच्या 15 तारखे अशें 20 तारखे अशें 25 तारखे अशें वॉल म्हण जाय वॉल। त्या वॉलाचेर लोक अशे चोब म्हणून घाली शेताक त्या वॉलार त्या उदकाचो हे धरून आनीक लोकांक माय बी तापनासलो आनी उदक वेवस्थीत मेळटालें। न्हंयची बी सुकनासली, शेतां बी वेवस्थीत पिकतालीं लोकांनी आनीक लोकांक बरें जातालें। आतां ह्या वर्सान पळोवपाक गेल्यार एक 20-25 वर्सां अशें पळोवपाक वचत तर ती सगळी बिगडली दिसता। केन्नाय पावस झडटा खंयच्या टायमार। पयलीं दवरां बरो म्हणजे पावस पडटालो तर थारा ना थारा नासलो। म्हणजे एकादशीचे मेरेन मागीर चालू पावस, एकादश जाली काय पावस कमी जाय। 15 दीस पावसूच काडा नासलो जाल्यार सुर्यात दिसनासलो दीस काय रात ही कळत नासली तुका जाल्यार। पावस पडटालो 8 दीस 15 दीस चालूच उरतालो आनी लोक अर्द घरांकच बसून रावताले आनी तेन्ना अर्द शेतकारी बी आसा ते आपल्यागे शेता कामां लागताले, शेत रोवपाक म्हणजे सगळी शेतां तयारी करपाक। आतां पावस पडटा तो सकाळचो पावस 7 कोमे चाल जाल्यार 9 वत येता, लोक डबल मायंड जातात की हो पावस काय वत म्हणजे आतां हें सगळें वातावरण हवामान चेंज जालां आनी तातूंत मदीं कितें जालां हे सगळे दोंगर बिंगर कापल्यात, लोक सगळे ऑब्जेक्शन हाडून ते पावसा आतां पावस कमी जावपाक कारण हें। पयलीं मॉन्सून हो सादारण 7 जुना मेरेन गोंयांत पावतालो। हे 10 वर्सां पैकी मात मॉन्सून 4 वर्सांक 7 जुना उपरांत पावला। हो फरक पळयल्यार चिंता करपा सारकी गरज। हवामान खातें म्हणटा अंदू भारतांत सर्वसाधारण पावस पडटलो, पोरूंय हवामान खात्यान सादारण पावस पडटलो असो अदमास उक्तायिल्लो। तांचो अदमास चुकलो आनी पोरू भारतांत काय वाठारांतल्या लोकांक दुश्काळाक तोंड दिवचें पडलें। मॉन्सूनाचो अंदाज काडप दिसान दीस कठीण जायत चल्ला। संवसारीक तापमानांत जाल्ल्या वाडीक लागून मॉन्सूनाचेर परिणाम जाला। पावसाच्या प्रमाणांत जावपी बदल सगळ्यांकूच चिंतेचो विशय जाला। ह्या वर्सा मॉन्सून जरी उसरां आयलो तरी लेगीत गोंयभर पावसान बरी वल केल्या। थोडे दीस तरी हो पावस असोच पडपाची शक्यताय आसा। पावसा विशीं अदमास जाणून घेवपाक लागून हवामान खातें नेटान कामाक लागला। देखिए कारण का मानसून लेट का यही है कि वैसे तो मानसून टाइम से सेट हो गया था केरला में, तो एक दिन पहले सेट हुआ था, लेकिन बीच में क्योंकि एक साइक्लोन बन गया था, साइक्लोन बनने की वजह से पूरा मानसून करंट उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो उसके कारण ही बीच में काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी दिनों से क्लाउडी हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अभी कल से ही 13 तारीख से थोड़ा मानसून का करंट अभी डेवलप हुआ है, तो लेकिन वैसे लेट नहीं है मानसून फ़िलहाल, क्योंकि पहले भी पिछले 10 सालों में करीब 4 टाइम्स 10 के आसपास मानसून सेट हुआ है, तो अभी अच्छी बारिश होने की संभावना है आगे, तो वी कैन पैच अप। फ़िलहाल वैसे अभी 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है फर्स्ट से, जो कि अभी हमारा नॉर्मल से कम है। हवामानाचो अंदाज काडपा खातीर हवामान खातें कशा प्रकारे वावर करता हाची प्रुडंट मिडियान वेगळ्या हवामान खात्याच्या यंत्रणेची पळोवणी केली। हवामान खात्याचें काम सकाळच्या 4:30 वरांचेर सुरू जाता। हवामानाचो अदमास घेवपी ही आसा गोंय हवामान खात्याची यंत्रणा। सकाळीं 4:30 जेन्ना हवामान खात्याचो वावर सुरू जाता तेन्ना जीपी सोंडे हे ल्हानशें मशीन एका गॅसाच्या बोमाड्याक बांदून मळबांत सोडटात। हे ल्हानशें मशीन मळबांत वचून वारें, आर्द्रता, वाऱ्याचो नेट, हवेचो दाब आनी हेर म्हायती एकठांय करून हवामान खात्याक आशिल्ल्या कंप्युटरांत सिग्नल धाडटा। हवामाना विशीं म्हायती मेळोवपी हो बोमाडो वर्साचे 12 म्हयने मळबांत सोडटात। मात पावसाच्या दिसांनी हो बोमाडो सोडलो की पावसा विशीं थोडी भोव म्हायती दिवपाक आदार करता।
पावसाचो अदमास उक्तावपाक हवामान खातें उपग्रहाची मजत घेता. उपग्रहान धाडिल्ल्या चित्रांवेल्यान हवामान खातें हवामानाचो अंदाज घेता. पावसाचो अदमास उक्तावपाक डॉपलर रडारूय खूब मजत करता. गोंयांत पावस कितलो झडला हाची नोंद घेवपी म्हत्वाची हवामान खात्याची यंत्रणा आल्तिनो पणजे उबारिल्ली आसा. दर दिसा पावस कितलो पडटा हाची नोंद घेवपी ही आसा रेन गेज यंत्रणा. दर दिसा ह्या रेन गेजान जितलें उदक जमला त्या उदका वयल्यान त्या वाठारांत कितलो पावस पडला ताची नोंद करतात. ह्या रेन गेजींतल्या उदका वयल्यान कितलो सेंटीमीटर जावं कितलो इंच पावस पडला तो मापतात. ह्या रेन गेजींतलें उदक तपासपाक एक मनीस जाय पडटालो. मात आतां हवामान खात्यान ऑटोमॅटीक वेदर स्टेशन सुरू केल्ल्यान पावसाची नोंद मशिनांतल्यान आपोआपच जाता. ह्या मशिनाक उपग्रहाची जोडणी आशिल्ल्यान ह्या मशिना वयल्यान सगळी म्हायती सरळ पुण्याच्या वेधशाळेंत पावता. इतलें आसूनय पणजे हवामान खात्यान डॉपलर रडार लागचें ना. ह्या रडाराच्या इमारतीचें काम अजून मेरेन पुराय जावंक नाशिल्ल्यान अंदूय तें जावपाची शक्यताय सामकी उणी आसा. हे डॉपलर रडार पावसा विशीं आनी मोड जावपाचें आसत जाल्यार सारकी म्हायती दिता. पोरूं फयान वादळ आयलें त्या विशीं डॉपलर रडार नाशिल्ल्यानूच हवामान खातें सारकी म्हायती दिवंक शकलें ना. ताका लागून 60 परस चड नुस्तें मारप्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. आतां हे डॉपलर रडार जितलें बेगीन जातलें तितलें बेगीन गोंयकारांक हवामाना विशीं म्हायती मेळोवपाक फायदो जातलो. पावस सुरू जातकच रोखडेच 15 दिसांनी म्हळ्यार 15 जुना सावन गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी लागू जाल्या. गोंयांत नुस्तें मारपी लोक हे चडशे गोंया भायलेच असतात. हे सगळे नुस्तें मारपी लोक आपापल्या राज्यांनी गेल्यात. गोंयांत त्यो सगळ्यो नुस्त्याच्यो जेटी बंद आसात. पूण गोंयांत पावस येवचे पयलींच फेत वादळाक लागून नुस्तेकारांच्या धंद्याक फटको बसला. नुस्तेमारीवेली बंदी सोंपल्या उपरांतूय नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक भिरांत दिसता. बंदी सोंपल्या उपरांतूय दर्यांत समाराभार पावसाच्यो दडको मारतात तशेंच मोडां येतात. हाका लागून नुस्तेकार दर्यांत वचपाक भियेतात. फयान वादळा उपरांत सरकारान नुस्तें मारप्यांक सुरक्षे खातीर यंत्रसामग्री दिवपाचें उतर दिल्लें. दर्यांत नुस्तें मारपाक गेल्या उपरांत जर वादळ जावं हेर अरिश्ट आयलें जाल्यार तांचो जीव साल्वार करपाक सरकारान अजून मेरेन कसलीच सोय करूंक ना. बेना पयलीं आमकां जाय जाल्यार 95% फूड बंद करूंक पडल्यो. कारण फाटल्या दिसान दर्यो मातशें रफ जालो आनी नुस्तार आमच्या नुस्तें म्हणजे मावत रिवर म्हणटा कितलें रफ जालें सारकें अशें सुनान पायनान मानाय बिरांदेन हाडलें आनी बिरांदेन पात्रां लोकांनी ऑलरेडी पयलीं 90% बंद केल्यो. आमकां गव्हर्मेंट येते वर्सा आश्वासन येता हे वर्सा जातलें ड्रेजिंग येते वर्सा जातलें आजून म्हणून ड्रेजिंग हांगा 5% फायदो जायना. एक लायफ गार्ड बीन तसले ना ते तसले कांय हे तसले इक्विपमेंट्स कांय दिवंक ना अजून गव्हर्मेंटान. पूण दिता म्हणून सांगलें तशें सांगलेलें न्हू तेन्ना पूण दिवंक ना हेंच्यांनी अजून. लायफ सेविंग लायफ जॅकेट बिकेट दिता म्हटलेलें दिवंक ना. तुमकां भिरांत दिसना मागीर अशें दर्यान वयता आमी आतां कितें करता आतां विकती घेता आनी ती दवरता बोटीर. ती दवरची पडटात न्हू. आमकां पयलीं कितें धंदो जरी आमचो आसलो न्हू मानायूच सारकें ना जाल्यार मागीर कितें करता तेंचें लायफ आमकां पयलीं सांबाळचें पडटा न्हू. मॉन्सून सगळ्याकूच जाय. पावसाक लागूनच आमची शेतां भाटां आनी कुळागरां फुलतात. ताका लागूनच आमची अर्थवेवस्था बरे भशेन चलता. आमच्या सैमाची आनी पर्यावरणाची बेस बरी जतनाय जाता. पूण हालींच वर्सांनी पावसाचें प्रमाण कमी जाला हेंवूय तितलेंच खरें. मनशान केल्लो पर्यावरणाचो इबाड आनी सैमाचेर केल्लो हल्लो तशेंच संवसारांत तापमानांत जाल्ले वाडीक लागूनच पावस कमी पडटा अशें तज्ञांचें म्हणणें आसा. फुडाराक बरो पावस पडपाक जाय, सैम पांचवेचार उरपाक जाय, पर्यावरणाची राखण जावपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांकूच सैमा कडेन इश्टागत करची पडटली, झाडां पेडां राखची पडटली. ही आसली आयची बीग स्टोरी मनसुनाच्या झडीचेर. देशांत कमी पावस पडपाक लागला अशें तज्ञ आनी लोक लेगून सांगपाक लागल्या. देशाचो बरो फुडार आसपा खातीर मनसुनाची गरज आसा. ताका लागून आतांच पर्यावरणाची जतनाय करची पडटली.